क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भयणीनो भावानो, 4 दिसांचो संवसार. ह्या 4 दिसा संवसारांत आमी जिवन आसतना आमकां साबार संगती विशयांत कळी जाता, समजता, वाचता, पळयता, आयकता आनी थोडे संगती ह्या संगती वयर आमी जिवन आसा. असल्याच संदर्भार आमी ल्हानपण व्हड येता आसतना येवन आसतना देवान आमकां विविध देणयांनी तालंतांनी भरला. तांतले एक बरेशें गुण जावन आसा जानवाय. आमी कितले अस्कतकाय जाल्यार, कितले उणेपण आसल्यार थोडे % जानवाय आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत आसा म्हणल्यार तेंचो दुबाव ना. कित्याक आमी ल्हानपणांत जें कितें शिकून येता, जें कितें वाचता, ह्या संगती वयर आमची जानवाय दिसान दीस सोडून येता. तर असल्या संदर्भार आमच्या जिवितांत हे राग, मोसोरो, हागे, विरोधपण खंयच्या संदर्भांत उपसता ओ तसले बी कशें फुलता या वाडटा वा थिंगसर पडटा. आमी ल्हान आसतना आमकां हर एकल्यांक प्रत्येक आमच्या आवय बापायनी आड्या मालगड्यान शिकोवचें बरें चिंतप, दिवचें बरें जिवीत, वा आमी दोतोरने गेल्यार थंयसर आयकोमलचें बरें उतर, वा इगर्जे गेल्यार ते विगारात ह्या जाका म्हाका आयकोमलचें बरें उतर. पूण असल्या संदर्भार आमच्या जिवितांत खंयच्या संदर्भार ते हागे, हे मोसोरो, या राग, जिद्द आनी असले पूर संगती किरलोवन तसात ल्हान थंयसर हांगासर फुडोवन येतात. कशें खंयता न्हू. वय जर तर पवित्र पुस्तकाचेर आमी पानां पडतून तर प्रत्येक जाण केन्ना जेजून आपणें मिसांव काम सुरू केलें तेन्ना तावन 99% आमकां आयकूंक मेळचें कितें बरें उतर. आमी कशें जिवंक जाय, कितें करूंक जाय, आमची दैनीक कशें वापरूंक जाय आनी विविध संदर्भांत आनी वापारी मुखांत आमकां सांगूंक जाला. 100%, 60%, 30%, 10%, 1 तालंत, 2 तालंत, 5 तालंतां विविध संगतींनी आमकां विवर दिला. पूण चड संगती पॉझिटीव जावन आसात, बरें जावन आसा. आमी कशें ताचे तें लागशिल्ल्यान संबंध करियत, संबंध जोडयत. ह्या संबंदा मदें तुवें आनी हांवें जिवन पेल्यांक उपकार बडशें दावियत. तो अशें जावन आसता मोगाच्या भावांनी भयणी. कालच्या दिसांनी आयच्या दिसा लोकांच्या सुवार्थेंत जेजूचें एक दुसरेंच रूप आमी पळयता. दुसरेंच एक मिसांव ताचे तें उपसले आमी पळयता. धिक्कार तुमकां, हाय तुमकां, कापट्यानो, नश्ट्यानो असल्या उतरांनी त्या फारिजावांक आनी शास्त्र्यांक उल्लेख करता. आनी कालच्या दिसा पयिल्ल्यान ताणें फारिजावांक बोडता कोण एक एकलेच तांच्यो चुक्यो वयर हाडटा आसतना तांच्या मदगांत शास्त्रीय आसल्यो. एकलो शास्त्री उबो राव म्हणटा, सोम्या तुवें तशें म्हणटा आसतना आमकां तूं निंदा करताय, आमची अवमत करताय म्हूण सांगूंक लागलो. तें सांगलें जेजून तांकांय पडता कोण तांची सुकी वयर उखल धरता आनी तुमी कितें करतात म्हणून तांच्या मुखार उल्लेख करता. मात न्ही आज परत तेंच तुमी आत्तां आयकलें भोव आपोवपाचें वासाप ह्या वांजेल थंयसर आसचें कितें. आज कडक उतरांनी जें कितें तांणी करूंक नजो, जें कितें तांणी जियोंक नजो, जें कितें तांणी सांगूंक नजो, ह्या उतरां वयर आज शिकोवंक दिवन आमी कितें करूंक जाय, कितें जोडूंक जाय
म्हणून आपोवणे दिता. वय ताणें सांगिल्लें खंय तावन आबेलाच्या रक्तांत हांव जाकरेच्या रक्त म्हणून सोरो ताणें कितें पुरो कर्तुवां केल्यांत नाका जाल्लीं कामां केल्यांत ह्या सर संगती विशयान तो आज तांचे मुखार उल्लेख म्हणटा. वय असलेंच आज आमी आमच्या जिविता वयर नदर मारून तर आनी तोच जेजू क्रिस्त आमच्या मुखार हजर आसा तर तशेंच मग तुमी फारिजांव न्हय, तुमी शास्त्री न्हय. हय आमी फारिजांव न्ही, शास्त्री न्ही, आमी जुदेव कुळाचे न्ही गे. तरी आमचें जिवीत कसलें जावन आसा, कसलें जिवीत आसा. खंडी जावन चिंता आमचें राग, जिद्द, मोसोरो, हागे, विरोधपण, खोटेपण कितेंच ना म्हूण. वय मग नाटल्यार व्हडा पातयेन व्हडा उल्हासान उमेदीन हांगासर येता हांव गे. असलें काळीज खोटें काळीज घेवन खोटें मोन घेवन खोटें अंतस्करण घेवन हांगासर येता न्ही आमी. आमकां घरांत रावीत आसलें न्ही आनी खंय रावीत आसलें न्ही, कित्याक हांगासर आयल्यात. जे कितें म्हजें तें उणेपण आसा, जे कितें म्हजें कितें अस्कतकाय आसा, जे कितें म्हाका सोसूंक जायना, वोवंक जायना, वो जें जड जालां हें सर खाली कर नवें जिवीत जियोंक आनी नवें जिवीत घेवन पाटी वसोंक म्हणून ह्या व्हडा निर्धारान हांगासर आयल्या. वय गे तरी असले संदर्भ रे आमचें तें अस्कतकाय आसा गे. कित्याक ताणें म्हणलें फारिजांव रायांक त्या सगळ्या रक्ताक हे संततेन जबाबदार जाय पडटलें. वय तांकां तांची जबाबदार विशयांत ताणें समजून दिलें, शिकोवंक दिलें. कित्याक त्या वेळार जेजूच्या काळार फारिसेव आनी शास्त्री जावन आसले शिकमी मनीस, जाणारी मनीस. तितलेंच न्ही त्या सगळ्या पोरण्या सल्ल्याची जाणवाय तांचे थंय आसली. तर तांचें काम कितें जावन आसलें, तांचें काम जावन आसलें न्ही फकत आपूण शिकोवन वगेच रावचें या समजून वगेच रावचें. जें कितें देवान तांकां बरें शिकून दिलां, या देणें दिलां ह्या जानवायेचें, तें जानवाय बऱ्या रितीन उपयोगसून तांच्या लोकांक समजून दिवचें आनी तांकां जेजू विशयांत देवा विशयांत सडीत जाण जावंक ताणें मुखेलपण घेवचें. असलें देणें दिल्लें आसता ताणें कितें म्हणलें वा ताणें कितें केलें. फारीस जावं दी, शास्त्री जावं दी आनी कोणी जावं दी, व्हडले व्हडले जानवरां आसले, कितें केलें. वय खंडीत जावन हर एक फावटी तांच्या कानुना विशीं, निती विशीं, डिसिप्लिना विशीं, रेग्या विशीं उल्लेख करतले. कितें करूं जाय, कितें करूं नजो. जेजून ताच्या विशयान ताणें विरोध करूं ना. ते कितें करूंक जाल्यार जेजू पळोवन आयलो. जे कितें जियोंक जाय जेजू जियलो. पूण ताणें कितें केलें, हें सर कळीत आसुनी तांकां आड वाट ताणें दाखयली. सारकी वाट ताणें दाखोवना. कशें तें देवाचें उतर आयकून त्या उतरा प्रमाणे कशें आमी तर्जुमो करून जियेसे म्हळ्यार शिकोवना. ताच्या बदलाक ह्या कानून वयर तांचीच कानून तांणी चडयली, तांचीच रीत रेग्र तांणी चडयली आनी त्या सामान्य लोकांक कश्टार घालें. नेणारपरांत जियोंक ताणें सोडलें ना. असलें आसता जेजू आज म्हणटा, जानवायेच्या घराची सावी तुमी कान दवरल्या, हांवें तुमकां जानवाय दिल्ली, ती सावीच तुमी घेतला आनी लिपोवन दवरल्या. आनी तितलेंच न्ही, तुमी जावन ते जानवाय घेवन भितर वचोनात. म्हणजे सिनोगांव जावं दी, देवळां जावं दी वचोन तांकां समजून दिवना. वा कोणाक आशा आसा, अत्रेग आसा, चिंत्या तुमी हांगासर आयल्यात, देवाचें उतर म्हाका कितें सांगता म्हणून ह्या सांगतार हांव हांगासर देवाचें उतर प्रकट करता, त्या विशयान तुमकां समजून दिना. बागा तुमकां 8 वाटेक चडटा, 8 वाट दाखयता. आनी अशें जाल्यार तो म्हणटा, भितर सरून अत्रेक ह्या अपेक्षितल्यांक तुमी सोडलें ना, हांवें सोडलें ना, हांवें अवकाश दिवना.
तुम्ही एवढं हात रे नांगस आयल्यात उमेदीने आयल्यात तो म्हणजे काम कितें हे उतर आयकून ह्या उतरांत नियाळ करून ह्या नियाळांत आमी कितें करूं जाय ही जावन म्हजी जबाबदारी फारिसांवांची आनी शास्त्री जबाबदारी जावन स्त्री पूण तांणी कितें केलें तांकां पयस दवरलें तांकां नेगार केलें तांकां इन्कार केलें ताचे वयर तांचेच म्हणलें काणून आनी वयर दवरून तांकां देस्वार करचे पळय पळयलें तरी हें पुरो पळयलो जेजू वगेस रावना भागर कितें केलें पयल्यान पयलें ताणें म्हणलें तुमी प्रवाद्यांक जीवेशे मारले तांकां लागड काडिल्ले वय तें आमी वाचलां पोरण्या साबार संदर्भार प्रवाद्यांक तांणी लागड काडले आमी वाचलां आनी असले संदर्भार ताणें बरेंपण सोंसूंक जायनासतना तांकां एक फाटी कितें म्हणटात आमी एपोलोजायस न्ही मुखार आमी मास्क म्हणटा जें कितें तांणी सुकें केल्लें या तांणी कितें नेगार केल्लें तें आतां दामच्या बदलाक तांणी तें मास्क घालून त्या फोंडा वयर बरी सामाद बांदली आनी तशेंपणी आमच्या मालगड्यांनी आमच्या पुर्वजांनी कितें नाका जाल्लें केल्लें तें सर दामच्याक तांणी सामाद बांदलें तें जेजून उक्ते करून आज दाखयलें तितलेंच न्ही उपरांत ताणें म्हणलें जर तर हांवें ह्या विशयान तुमचे मुखार दवरलें हाजी प्रतिक्रिया कितें म्हूण ताका कळीत आसलें कित्याक तुमी आख्रेक आमी वाचतात जेजू थंयच्यान भायर सरून वेता हे शास्त्री आनी फारिसेव सर सांगता आयले सांगता येवन वो इतलें बरें सांगता न्ही हाका वगत सोडूंक नजो हाका कितेंपणी आमी वाट सोदूचे कितेंपणी ताका बांदून दवरूचे आनी अशें ताका लागार काडूंक जाय म्हणून चिंतून आसात पूण जेजू हें बरें कळीत आसलें देखून ही भोव अपुरबायेचें शिकोवन आयचे मुखार तांच्या मुखार दवरून तें सर मुखार येता तर मोगाच्या भावानी भयणी आज तूं आनी हांव हांगासर आसा आमच्या जिवितांत आमच्या पयनांत आमच्या कुटुंबांत असले चिंतन नातल्यार असले गडीत जायना तरी आमचें तें ल्हान ल्हान संगती खातीर ल्हान ल्हान विशया खातीर ल्हान ल्हान मानस्तापा खातीर ल्हान ल्हान कितें कितें उलोवण वयर जाल्ल्या खातीर कितले दीस आमचें तें तो मोसोर राग जिद्द हागे विरोधपण घेवन आमचें कुटुंब 2 या 3 वांटे केला या आमचेच जिवीत सबार फावटी हें देवाचें उतर आयकून समजनासतना आमीच खंयच्या एका काळोखाच्या वातावरणांत जिवन आसा या आमीच आमच्या शेजारी थंय व्हडली सूख न्हय तरी कित्याक तो बरो जावन वयर येता ताचें जिवीत बरें जाता ताका कॅन्सर केलें ताका सक्सेस मेळटा यशस्वी जाता पूण हांवें कितलें प्रयत्न म्हाका जायना ताका कशें म्हणी दांबेजय ताका कशें म्हणी सेके गळीजय म्हणल्यार इराद्यान हांवें कसलें बरें कर्तुवा करुनात कसलें बरो मेटा काडूनात थोडे मोटी हांव उक्त्यान सांगना उक्त्यान बोट दाखयना पूण म्हज्या काळजांत कितें जाता उजो बेडटा म्हणजे काळजांत कितें एका तरेचें आखांत बे हांव सकयल सगळें हांव इतलो बरो आसलो म्हज्या लॉसूच जावन वता मागीर सगळें दसवड जावन उंच आसा पूण तो पळय गी कितले फुडें आमी म्हणना वय तर आज तोच जेजू क्रिस्त परत ह्या फारेजाच्या शास्त्राच्या शिकवण मुखांतर आमकां ती शिकवण दिता तर ह्या शिकवण तुवें आनी हांवें कितें समजूंक जाय पयलें मोगाच्या भावांनी भयणी देवाचें उतर कितलें आमकां वाचूंक जाता कितलें आमकां समजूंक जाता तें आमी परत वाचूंक जाय कित्याक हांव ल्हान आसतना म्हज्या बाबाक आनी मांयक वाचूंक जायनासलें तांकां आशा आसली तांचे देणे या शुगर जावन आसलें फकत इगर्जे गेल्ल्या वेळार कितें पाद्र्या वाचता ह्या जाक वाचता त्या वाचपा मुखांत कितें आयकलें तें समजून आमकां शिकोवन दिल्ली आमकां कसली शिकोवन दिली तांकां वाचूंक जायनासल्यार हांवें कशें जियेचें म्हज्या भाव भयणी कशें जियेचें ह्या विशीं परत परत आमकां उठ सारता चली
हांव व्हड जालो तरणाटो जावन येता न्हय हांव घरा गेल्यावर परतून म्हाका बाब उगडा सोडटलो पुता ये रे तेर्सा जॉयन जा ये रे नोवेना जॉयन जा म्हाका सकाळी सोडनातलो हांव थोडे फावटी चिंतलो कित्याक हे लांब लांब मागणें म्हणून पूण आज समजता म्हाका कित्याक त्या दीस ताका शिकप नासतनाय ताचें देवाचें उतर कितलें मूल्य माऊल्य आनी इम्पॉर्टंट म्हण चिंतून आमकां उत्तेजन केलें आनी त्या बरी जियोंक सांगलें आनी वेळा वेळार मिसां वचोंक वेळा वेळार दुतोन वचोंक वेळा वेळार नोवेना वचोंक आमकां उत्तेजन केल्ल्यान आज आमकां समजता वय ते आसल्यान आज आमकां जाणवाय फावो जाल्या तर मोगाच्या भावांनी भयणी तोच जेजू क्रिस्त तुका आनी म्हाका परत एक आपयता तोच जेजू क्रिस्त आमकां जागयता तोच जेजू क्रिस्त आमचे दोळे उक्ते कर म्हणटा आनी तोच जेजू क्रिस्त आज तुमी हांगासर आयल्यात म्हजें मास तुमी घेवंक सेवंक तें मास आनी तुमी सेवता आसतना परत तुमचें जिवीत उजवाडा येवन दी ते जर ते काळोखांत आसा मोडांत आसा आनी कितें आकांतांत आसा सर पयस वचून परत ते उजवाडा येवन दी कित्याक तो जावन आसा सत जिवीत वाट हाचे वयर आमचें जिवीत आमचें पयन मुंदरसितना तो बाळोक जेजू आमकां हर एकल्याक आशिर्वादांनी बरोवन दी.